ताज्या दुसऱ्या सायडीन आनी सपोज ह्या सायडीन कनेक्शन जाय पडटालें जाल्यार ते रस्ते परत परत फोडून ते पायपलायन घेवची पडटली. हातून जातालें कितें की नवो नवो रस्तो केल्लो परत फोडटाले, हातून तेजेर टायमूय वेस्ट जालो, पयशेय सरकाराचे वेस्ट जाले, इनकन्विनियन्सूय जाले. सो आमी ठरयली की एका सायडीन जशी घेतल्या तशी दुसऱ्याय सायडीन एक डेडिकेटेड पायपलायन घेवची आनी पयर ताचें इन्स्पेक्शन केलें आमी. आज ताचें काम स्टार्ट जाता. अरावंड 1,16,00,000चे हे काम आसा आनी स्वतंत्र पाथ म्हणजे हांगच्यान हायवेची जंक्शन टील टक्कर हावस ही अशी डेडिकेटेड एक पायपलायन वता. लोकांक थोडी सुविधा जावपाक शकता, पूण लोकां कडेन मागता हांव की हें सगळें जें करता आमी तांच्याच खातीर करतात आनी हें जातकूच म्हाका दिसता स्वतंत्र पाथा वयली मेजर कामां काबार जातली आनी रोखडेंच मागीर आमी ब्युटिफिकेशनाचो टेंडर काडून ही सगळी स्ट्रीट जी आसा ती ब्युटिफाय करता. सो एज ऑफ नाव अंडरग्राउंड केबलिंग, वॉटर पायपलायन आनी मागीर मागीर ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार परत फोडचें पडपाचें, परत हें जावपाचें. त्या खातीर इलेक्ट्रिसिटी उदक गेल्या म्हणटकूच आमचें मेजर पायपलायन हें जालें. ताजे पयलीं अडाण्याची गॅस पायपलायन जी पयलींच आयिल्ली आसा सो परत फोडचें पडपाना. त्या खातीर आदी एक पायपलायन आमी ले करता. हीच न्ही तर न्यू वाड्या पसून आमी आनी डेडिकेटेड पायपलायन म्हणजे पयलीं 125 जी आशिल्ली रिक्वायरमेंट ताजी वाडोवन 300 MMची पायपलायन सगळ्या न्यू वाड्या लोकांक थंय मेळटा. ही न्यू टेक्नॉलॉजी पायपलायन टेक्नॉलॉजी पयलींची आसताली ती ACC पायप आसताले नाजाल्यार दुसरे पायप आसताले. ही टॅकेथलॉन टेक्नॉलॉजी आसा आनी ही सगळ्यात लेटस्ट टेक्नॉलॉजी पायपां आसा ती डॅमेज जायना, ती फुटना अशी पायपां आसा आनी लॉंग लास्टींग. सो आनी आमकां एक 20-25 वर्सां ही पायपलायनीक कांयच जावचें ना. खरेंच बरें दिसता की सिटीन भरपूर कामां चालू आसा. हालींच तुमी पळयलें अंडरग्राउंड केबलिंगाचो एक पार्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. ताज्या खातीर मातशी तोडफोड जाली, लोकांक मातसो त्रास जालो, पूण खंयचेंय डेव्हलपमेंट जातना, कितेंय बरें काम जातना थोडोसो त्रास लोकांक मातसो जाता. सो आतां तें जाल्लें आसा. आतां आमी पायपलायनीचें काम हातांत घेतलां आनी ही पायपलायन एक्चुली आमी आतां जें ब्युटिफिकेशन आसा तें घेवपा आशिल्लें, पूण सिन्स आतां ही पायपलायन एकदां घाली, पायपलायन बी जावची म्हणून आमी रावल्या. एकदां वॉटर पायपलायन जशी जाली तशी आमी ब्युटिफिकेशना स्वतंत्र पदाचेर फोकस करतले आनी लोकां कडेन मागता मातसो बारीकसो त्रास जालो जाल्यार तो सहन करून घेवचो. फायनली आमच्या सिटीचें फूल डेव्हलपमेंट ताचेर आमचें लक्ष आसा आनी ताच्या खातीर आमी प्रयत्नशील आसा.